this poster, whether it is fake or not, I think it is a wake-up call. की इतले हातभार जर पावला, इतले म्हणजे तो घालताच जो एड्रेस खंयचो घालता, अमूक एक बेल्टाचो घालता, अमूक एक लोकेशना घालता, की एक तर ते खरेंच पार्टी जाल्ली आसपा जाय किंवा जायना जाल्यार सुद्दां ते एड्रेस पळोवन लोकांक खरें दिसपा जाय न्ही. सो ते एड्रेस येवपा फाटल्यान एक इम्पॉर्टंट हें आसा. ना ना ते बेल्टांतलो घालताले ताणें 2-3 कितें लोकेशन कितें घाल्या. त्याच्या फाटल्यान राजकारणी आसा अशें तुमी म्हणटा न्ही. राजकारणी असले शिवाय असले धंदे खंयच फ्लरिश जावपाक ना, शकना. पण हे म्हणजे कोण आसतलो, लोबो आसतलो अशें तुमकां सांगपाचें. ना ते पोलिसान सोदून काडपाचें न्ही. तें काम पोलिसाचें, ते खातीर पोलीस आहा न्ही. आमी कितें म्हणटात की अशे धंदे पॉलिटिकल पॅट्रनेज एट लोकल लेवल एंड एट हायर लेवल असले शिवाय चलपाकच शकना. ती पॉलिटिकल पॅट्रनेज शूड बी एक्सपोज्ड. I think Mr. Michael Lobo should apologize to the political opposition because he has unnecessarily tried to drag them into this controversy. आता हे जर पळयलें अँड कपल्ड विथ द फॅक्ट दॅट एक व्हिडिओचेर सोशल मिडियाचेर एक व्हायरल अशेंय जाल्लें की नॉर्थ गोवाचे एक पॉलिटिशियन ह्या न्यूड पार्टी हाजे फाटल्यान आसा आनी ताका प्रोटेक्शन दिता. ही न्यूज हांवें आयकल्ली. सो हे सगळे जर पळयलें जाल्यार खूब डावट मारता कि दाल में कुछ काला है क्या. Whatever that is wrong with Goan tourism, most of whatever is wrong with Goan tourism happens in the North Goa beach belt, of which Kalangut is the center. JSMचो मुखेली वेलिंगकराक पेडणेच्या एका राजकारण्याचेर दुबाव. सर तुम्ही म्हणले की न्यू पार्टीचे पेडण्याचो आमदार मिनिस्टर इन्वॉल्ड आसा, मातसो क्लियर करता ना. ह्या हातूंतल्यान पेडण्यातले राजकारणी प्रमुख राजकारणी इन्वॉल्ड आसा. म्हज्या हातान काही गजाली येवच्यो, हांव इतलो पावरफूल ना, पण म्हज्या हातान जर काही गजाली जर आयल्यो जाल्यार हांव ताचें नांव ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.